नमस्कार. पाडव्या निमतान नव्या वर्साची सगळ्यांक परबी. पळया अपडेट खबरो. गोंयकारांनी मनयलो मोठे उमेदीन पाडवो. नवे वर्साक येवकार दिवंक शारांनी फातोडेर प्रभात फेरी, घरांचेर गुडयो. नवे वर्साची सगळ्यांक परबी. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे निकालाचो सरकार पक्षाक धपको. अपक्षांनी पक्षांच्या उमेदवारांक काडलो घाम. आंकडे पळयल्यार उत्तरेन युतीक धपको, दक्षिणेत काटार बहुमत. झेडपीचे निकालांतल्यान 3 वर्साचे बीजेपी सरकार आनी पक्ष संघटनेक कसलो संदेश? कांय जाणांक पक्षीय झेडपीच नाका. पळयात उमेदवार आनी राजकीय फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया. झेडपीन मुख्यमंत्री, खेळा मंत्री, पर्यटन मंत्री, बीजेपीचो संघटन मंत्री धरून मोठ्यांक निकालाचे जबरदस्त धपके. मोर्जे, लाटंबारच्या, सुकूर, खोला मंत्र्यांक, संघटन मंत्र्यांक धपके. आणि MMDR विधेयक राज्यसभेन पास. राज्य सरकाराक खणींची पावणी करपाक अधिकार. मात 72 वरां जाली तरी पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती फाटी घेवपाचो लेखी आदेश ना. खबरो विस्तारान. आज पाडवो. शेनवारा फातोडेर सूर्य उदेतना नवे वर्साक येवकार दिवंक वेगवेगळ्या शारांनी प्रभात फेरी जाल्यो. घरा येवन लोकांनी गुडयो उबारल्यो. घरादारांनी तोरणां लागली, रांगोळ्यो रंगल्यो आनी दर एकल्याक देव बरें वर्स दिव म्हूण परबी दिली. पळयात नवे वर्साची सुरवात. शेनवारा पाडवो जालो. खंयचेय नवे गजालीक सुरवात करतले जाल्यार हिंदू मुहूर्त सोदतात ते 3.5 मुहूर्तांतलो चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचो पाडवो एक. कांय जाणांक पाडव्याक गाडया सारकेल्यो नव्यो गजाली घेवंक जाल्यार कांय जाणांक नवे घराचो मुहूर्त मेळटा. पाडव्याक सूर्योदया बरोबर हिंदूचे नवे वर्साची सुरवात. नव्या वर्साक येवकार दिवंक लोक फातोडेर प्रभात फेरयो काडटात. कडूनेम, आंब्याचो ताळो, फुलां, खण आनी तांब्याचो तांबयो चडोवन घरांचेर गुडी उबारतात. गुडी दीसभर उरता. उपरांत त्या तांब्यान उदक पितात. वर्साचे पयले सूर्याचो आशिर्वाद मेळचो म्हूण कडूनिम आनी कोमायिल्ली कड्डणां, जिरे, हिंग घालून केल्ली चटणी सकाळी उठ्ठना प्रसाद म्हूण घेतात. शेनवारा पाडव्याची फातोड गोंयांतूय हेच दिन क्रमांकान सुरू जाली. पयली जाल्यो प्रभात फेरी. पळयात पाडवो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जिल्लो पंचायतीच्या निकालान सरकार पक्षाक धपको दिलो. पयलेच फावट पक्ष पावण्यार जाल्ले वेंचणुकेन अपक्षांनी पक्षाच्या उमेदवारांक घाम काडलो. आंकडे पळयल्यार उत्तरेन युतीक फटको बसला, दक्षिणेन काटार बहुमत मेळ्ळा. 50 मतदारसंघांच्या झेडपी वेंचणुकेन 25 अपक्ष जिखले. तातूंतल्या कांय जाणांक काँग्रेसीन तेंको दिल्लो. बीजेपी, मगो आनी गोविपाच्या युतीचे 25 उमेदवार आयले. उत्तरेन 13 अपक्ष आनी बीजेपी मगोचे 12 सीट. दक्षिणेन बीजेपी, मगो, गोविपाचे 13 जाल्यार 12 अपक्ष आयले. सांताक्रूज, सवाना आरावजो अपक्ष. तालिगांव, सिडनी बार्रेटो अपक्ष. चिंबल, संदीप वेर्णेकार मगो. खोर्ली, जनिता मडकयकार अपक्ष. सेंट लॉरन्स, ढाकू मडकयकार अपक्ष. हरमल, अरुण बानकार भाजपा. मोर्जे, श्रीमती मांजरेकार अपक्ष. धारगळ, तुकाराम हरमलकार अपक्ष. तोरशे, रमेश सावळ भाजपा. लाटंबारचे, संजय शेटये अपक्ष. कारापूर सरवण, अंकिता नावेलकार भाजपा. मये, शंकर चोडणकार भाजपा. पाळये, सुबेशा गांवस अपक्ष. होण्या, सरस्वती वाडकर अपक्ष. केरी, फाती गांवकर अपक्ष. नगरगांव, प्रेमनाथ हजारे अपक्ष. कोलवाळे, गोविंद कुबल भाजपा. हळदोणे, गोकुळदास हळणकार भाजपा. सुकूर, वैशाली सादर्डेकार अपक्ष. रेशमागुश, रुपेश नायक भाजपा. पेन्न दे फ्रांस, गुपेश नायक अपक्ष. शिवोले, सनिशा तोरसकार भाजपा. शिरसय, दीक्षा कानोळकार भाजपा. हणजूण, वासुदेव कोरगांवकर भाजपा. कळंगूट, शॉन मार्टिन्स भाजप. उसगांव गांजे, ज्ञानेश्वर नायक अपक्ष. बेतकी खांडोळा, बबिता गांवकर मगो. कुर्टी, मोहन वेरेकार मगो. वेलिंग प्रियोळ, शिवदास गावडे मगो. कवळे, चित्रा फट्टे मगो. बोरी, दीपक बोरकार भाजपा.
शिरोडा जयदीप शिरोडकार अपक्ष, साकवाळ गिल्बर्ट रॉड्रिगीस अपक्ष, कुठ्ठाळे आंतोनियो वाज अपक्ष, रिवोणा नवनाथ नाईक भाजपा, सावड्डे सुवर्णा तेंडुलकार भाजपा, धारबांदोडा गोविंद गावकर भाजपा, शेल्डे पपेच्युअल फर्नांडीस भाजपा, बार्शे खुशाली वेळीप अपक्ष, राय फातिमा गावकर गोविपा, नुवे बाबास्तान उर्फ विल्फ्रेड डिसा अपक्ष, कोलवा नेली रॉड्रिगीस गोविपा, वेळी मेन्सी रॉड्रिगीस अपक्ष, बाणावले मारिया रिबेलो अपक्ष, दवर्ले उल्हास तुयेकार भाजपा, गिरदोळी मीनाक्षी गांवकर अपक्ष, कुडतरी क्लाफासियो डायस अपक्ष, नावेली एडविन कार्दोज अपक्ष, खोला शानू वेळीप अपक्ष, पैंगीण पुष्पा अय्या भाजपा. महायुतीक झेडपी वेंचणूक जिखपाक कमीत कमी 13 सीट जाय. उत्तर आनी दक्षिणेन सत्ताधारी पक्षाचे आनी अपक्ष कितले आयले ते पळयात. उत्तरेन भाजपा मगोचे 12 आनी अपक्ष 13. दक्षिणेत भाजपा मगो गोविपाचे 13 आनी अपक्ष 12. मात अजून मेरेन पक्षांतर बंदी कायद्याची तरतूद सुधारीत जिल्लो पंचायत कायद्यान नाशिल्ल्यान उत्तर दक्षिणेत सत्ता नेमकी खंयचे वटेन वतली ते विश्वास मताचो दिसूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झेडपीच्या निकालांतल्यान सरकार बीजेपीचे संघटनेक सरकार चलयतले आनी पक्ष चलयतल्यांकूय एक संदेश गेला. कांय जाणांक पक्षीय झेडपी हो प्रकारूच बरोबर दिसना. निकालांचो उमेदवार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी अर्थ कसो काडला तो पळयात. की आमी पावर्स वाडयतले म्हणून आतां एकाद्री समज हाजेरूय यू टर्न जाता जाल्यार आनी इल्लें लोकांक तें दिश्टी पडटलें. ताजे प्रमाणे आमी फुडलो स्टेप घेतले. I am setting up an office now in Chimel another 8 days time, and I am sure to recover the lost trust. आमचे तशें मगोचे आमकां कांय सहकार्य जालें ना, उलट तांचो खूब त्रास आमकां जालो. I would definitely expect more support from my party in Talegaon. Many officers need to be transferred. We need support towards that. We need good officers in place. This is a vindication of the stand of the people of Goa that elections should not have been fought on party lines. In other words, the BJP tactic to hold the election on party line has boomeranged. आरोप करपाक खूब केले तेजेर. आरोप आमी चलना आनी हांवें तुका पयलीं सांगलें आमी एडवान्स सांगिल्लें तुका आमी जिखताय म्हणून. आज आनी फ्युचर जर तरी बॅलेटाचेर तरी इलेक्शन जावं जायत. बीजेपीचो दुबजा जाता. पार्टी म्हणून काम करपाक जाय आमी आनी इंडिव्हिज्युअल म्हणून न्हू. ह्या आमच्या सालिगांव मतदारसंघान जे दिलीप परुलेकर आहा तेजो इगो चड वाडलेलो आहा. I am forced to be BJP because support BJP because I am supporting the government. Of course, I'm not happy. I'm definitely not happy because I am a BJP MLA to Tulsidas Naik. Frankly, the less said, the better. Because he's a man who knows no boundaries as far as lying and fabricating is concerned. जे कार्यकर्ते आमचे खातीर वावरताले तेंच्यांनी दिसतालें की लीड एक्सपेक्टेड लीड आमकां मातशें दुबाव नासलो. ज्या तरेन आमच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ही लीड कमी अशी दिसता आनी इल्लीशी वाडपाक जाय आसली. दाखयलो न्हू लोकांनी आमी युतीच्या फाटल्यान आसा म्हणून. डेव्हलपमेंट म्हणून ते हांव सराक हें ब्लेसींग आहा आनी हांव मॅडमीको ब्लेसींग मागोवं वयतो म्हाका म्हाका सपोर्ट करता. Mr. Kaitu, he has gone openly door to door kneeling and begging people to work against me. But it is shame for him that this shows his stand for his next 2017 election, where he stands. डेव्हलपमेंटाच्या हितून आमी सदांच आसतली. लोकां पर्यंत आमी सदांच आसतली लोकां बरोबर. अर्जुआ जिल्हा पंचायत मेंबर आसतना 1.5 कोटीची कामां केल्ली आनी त्या कामाचें फळ थंय आसूंक आसतलें. कित्याक ते कामां करता आसतना ऑटोमॅटीक ते वटेच्यान प्रचार जाल्लो की कुमारजावन बरी कामां केला. ह्या विजयाचें श्रेय संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाक. घेऊया एक विराम.